नमस्कार न्यूकर, माझे नाव सचिन सुल्लीकर. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब. कला अकॅडमी जी आसा, जी माची कला अकॅडमी जी आसा, ती कलाकारांची कितली आवडीची आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. तशेंच कला अकॅडमीचें प्रांगण जें आसा तें कलाकारांकूच न्ही जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक खूब आवडटा हें बीन आमकां खबर आसा. 2021 ह्या वर्सा कला अकॅडमीचें रिनोवेशनचें काम सुरवात जालें, म्हणजे कामाक सुरवात जाली. उपरांत जाल्ली कॉन्ट्रोवर्सी आमकां सगळ्यांक खबर आसा, ताजे बद्दल हांव चड उलयना. पूण आयज ह्यो सगळ्यो गजाली आमी कित्याक उलयता जाल्यार कला अकॅडमीचें रिनोवेशनचें काम जें केलां ताजे एक सब कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तांणी आयज सुसायड केल्ल्याची खबर आमकां आयकुपाक मेळटा पर्वरी हांगासर. सगळ्यान पयलीं जाणातून घेवया कितें जालें तें. जो सब कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तांणी एक सुसायड केल्ल्याचें आमकां सद्याक आयकुपाक मेळटा, जाणी हें काम थोडें केल्लें कला अकॅडमीचें रिनोवेशनाचें. बंटी प्रसाद अशें ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव आसा आनी 45 लाख रुपया ताका दिवंक ना, पेमेंट जावंक ना म्हणून तांणी सुसायड केल्याचो आरोप ताच्या जे घरच्यांनी आसा तो सद्याक केल्लो आसा. ह्या केसीन पर्वरी पुलीस स्टेशन जें आसा तेंच्यांनी एमेंडमेंट टू सुसायड म्हळ्यार जे आत्महत्या आसा ताका प्रवृत्त करप, मदत करप अशा तरेची ही एक सेक्शन आसा. तेज्या अंडर आशीश वदगाम तशेंच तौसिफ हाजेर केस ऑलरेडी घातिल्ली आसा. सो फुडल्यो ज्यो अपडेट येतली ते आमी तुमकां दीत रावतले. सद्या खातीर ही अपडेट इतली पर्यंत आशिल्ली. पूण मातशें फाटल्यान या आनी एक्झॅक्टली कितें आसा ही गजाल ती आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करया. 2021 ह्या सालान टॅक्टोन बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड ही मुंबयची कंपनी आशिल्ली. ह्या कंपनीक एक कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो अवॉर्ड जाता कला अकॅडमीच्या रिनोवेशनाचो. इनिशियल जे अमावंट आशिल्लो ते 39 crore 63 lakhs म्हणजे 39 crore 63 लाख रुपयाचो जो वर्क आसा तो अलॉट जाल्लो. उपरांत जेन्ना काम सुरू जाता ताच्या उपरांत प्रोटेक्टीव कोटींग, स्टेज लायट, मागीर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, सावंड सिस्टम, सर्वेलन्स सिस्टम अशें धरून आनीक जायतीं कामां आशिल्लीं. ताजें आनीक 14 कोटी सुमारा म्हणजे 14,50 लाख सुमाराचें काम जें आसा तें ह्या कंपनीक अलॉट जाता. आनी हेजें टोटल जर पळयलें आमी जाल्यार 64 crore 42 lakhs म्हणजे इतलो अप्रॉक्स एमावंट हो जाता, म्हणजे 64 कोटी इतलो एमावंट अप्रॉक्स जाता. आनी हो एमावंट कंपनी खातीर जो अलॉट जाल्लो म्हणजे टॅक्टोन बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड ताका. आमकां मेळटा ते म्हायती अनुसार जेन्ना हें सगळें काम जालें ताजे उपरांत कंट्रोवर्सी जाली आनी मागीर पेमेंटा बद्दल किंवा ते कामा बद्दलचे खुबशे इश्यूज जावपाक लागले. ताज्या उपरांत जो 10 कोटीचो 10 crore अमावंट जो आसा तो गव्हर्मेंटान होल्ड केलो, कारण बाकीचे सगळे कॉन्ट्रोवर्सीज आनी ज्यो गजाली आमकां आयकपाक मेळटा ताच्या खातीर. हांव ते डिटेलान केन्ना ना केन्ना तर आमी हाचेर शो परत एकदां करुया. पूण हांव फक्त आयच्या केसी बद्दल उलोवपा खातीर ह्यो गोश्टी तुमकां सांगता. सो हो जर एमावंट धरलो जाल्यार 54 करोड जो आसा तो ऑलरेडी कंपनीक पावल्या अशें दिसून येता. जाल्यार 45 lakhsचो हो पेमेंट कित्याक जावंक ना हें आतां ऑथॉरिटीन सारकें इन्व्हेस्टिगेट करचें पडटलें. आनी समजा हाज्या फुडली एक गजाल आसा ती म्हळ्यार आनीक अशें कितले लोकांचे पेमेंट उरल्या तें सुद्दां पळोवचें पडटलें, कारण असल्यो जर घडणुक्यो आमी अवॉयड करतले किंवा जावपाक जायना जाल्यार कितलो पेमेंट आनीक उरला लोकांचो ह्या कंपनी कडल्यान म्हणजे टॅक्टोन बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड हाजे कडल्यान आनीक कोणाचो पेमेंट जर काम करून उरला जाल्यार सुद्दां पळोवचें पडटलें. आनी ते खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी आसा. ह्या सगळ्या गोश्टी म्हणजे कला अकॅडमीचे ज्यो गोश्टी जाल्या म्हणजे ज्यो कंट्रोवर्सीज जाल्या तातूंत आतां अशे तरेचें वळण आयिल्लें आसा. आनी ते खातीर जे ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी आनीक खोलायेन म्हणजे पेमेंट खंय पावला, कितलो पेमेंट सब कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो आसा किंवा बाकीच्या गोश्टींक पावल्लो आसा हें सगळें पळोवपाची गरज आसतली, कारण अशा तरेचे जे घडणुक्यो आसा तो आनीक जावपाक जायना म्हणून. सो ही आशिल्ली अपडेट सद्या तुमच्या खातीर. कला अकॅडमीचे जे रिनोवेशनचें काम केल्लें तातूंतल्या एका सब कॉन्ट्रॅक्टान आतां सुसायड केल्ल्याची गोश्ट आमकां आयकुपाक मेळटा. पर्वरी पुलिसां कडेन आमी उलोवन बाकीची इन्फॉर्मेशन तुमचे कडेन हाडटले. तोपर्यंत पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.